वेंचणुको म्हळ्यार प्रचार, आरोप प्रत्यारोप, उमेदवारी जाहीर सगळ्यो खटपटी जाता। दर एका तालुक्यांत वेगळ्या तरेचें राजकारण जाता। सगळे कडेन मुद्दे एकाच तरेचे नासता। लोकांच्यो आवडी निवडी वेगळ्यो आसता। आयज पॉलिटिकल पल्स ऑफ गोवा सत्रांत नदर मारुया केपें तालुक्याचेर। केपेंचो विचार मनात येतकर पयली तकलेंत येता त्यो चवथीच्यो सर्ती आनी तातूंत इनामां म्हूण दवरिल्ल्यो उच्च श्रेणींतल्या गाडयांचो ऑफर। केपेंचो विचार केल्यार कावरेच्या आदिवासियांनी मायनिंग ट्रकांच्या धुळा खातीर केल्ल्या निशेधाची याद जाता। बऱ्याच वेळापासून केप्यान गोंयच्या खण वेवसायाची बरी तशेंच वायट अशा दोनूय देगेचें प्रतिनिधित्व केल्लें आसा। ह्या उद्देगान कांय लोकांच्या हातांत खण मालाची विक्री करून येरादारी करून संपत्ती हाडली ही खरी बरी गजाल आसा। जाल्यार भ्रश्टाचार, रस्तो अपघात, धुलीन माकिल्लो रस्तो आनी शेतकाऱ्यांक जावपी परिणाम ह्यो वायट गजाली आसा। प्रत्येक मनशान सगळें पळयल्लें आसा। चंद्रकांत कवळेकर म्हळ्यार बाबू कवळेकरान 2012 सावन केपें मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व केल्लें आसा। खणकामाच्या वाड आनी पडझडीत ते अजूनय घटमूट आसा। लागीं 2 दशकां काँग्रेसींत रावल्या उपरांत ते आतां भाजपात आयल्या। शेजारचो कुडचडे मतदारसंघ जो केप्यां तालुक्यांत येता थंय भाजपाचे निलेश काब्राल हे फाटले 2 टर्म बरी सत्ता गाजयत आसा आनी तांणी काँग्रेसीचे स्वताचे गुरू श्याम साताड्डेकर हांचो पराभव केल्लो आसा। केपें हो एक मजेशीर तालुका। ह्या तालुक्यांत 2 मतदारसंघ आसा, केपें आनी कुडचडें। पूण तालुक्याचो कांय भाग कुंकळे मतदारसंघात येता तर कांय भाग सांगे मतदारसंघात येता। सध्या 4 3 मतदारसंघ भाजपा कडेन आसा। कवळेकर आनी क्लाफासियो काँग्रेसींतल्यान भाजपांत येतकर केपें आनी कुंकळे मतदारसंघ भाजपाच्या हातांत आयल्यात। 2012 सालांत जेन्ना सावन निलेश काब्राल कुडचड्यांत निवडून आयला तेन्ना सावन हें सीट भाजपा कडेन आसा। ह्या फावट तालुक्याचें मतदान खंयच्या दिकेन जातलें हो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा। केपें नगरपालिका वेंचणुकेंत प्रभावी प्रदर्शनाक लागून तेंको मेळिल्ले खातीर ह्या फावट कवळेकराक भाजपाच्या तिकेटीर जागो राखून दवरपाचो विश्वास आसा। ते पयले फावट ह्या वेंचणुकेंत भाजपाच्या तिकेटीर वेंचणूक लडोवपाचे आसा। ताका लागून विश्वास आसा पूण कांय त्रुटींची शक्यताय आसा। विशेश म्हळ्यार कॅथोलीक मतांची विभागणी जावपाची शक्यताय आसा जी मतां काँग्रेसीचे उमेदवार एल्टन डिकोस्टा हांचे कडेन येवपाक शकता, जो ह्या जाग्या खातीर यत्न करता आनी ते कवळेकरा कडल्यान हें हिसकावन घेवपाक तयार आसा। शेजारच्या मतदारसंघात काब्राल 2 विचारां मदीं आसा अशें दिसून येता। ताणें भाजपाक चिकटून रावचें काय दुसऱ्या राजकीय पक्षांत वयचें, कारण उच्च स्तरार विरोधी पक्षाच्या विरोधाक लागून तांचे परत भाजपार निवडून येवपाच्या शक्यतायेर एका वेळ परिणाम जावं येता। काब्रालाचे विरोधक एकठांय येवन तांचो पराभव करपाक शकतले काय विरोधी मतांनी फूट पडिल्ल्यान काब्राल परत एक फावट निवडून येतलो। खणकाम बंद जाल्ल्यान पयलीं सारके वेंचणुकेक खर्च करपाक उमेदवारांच्या क्षमतेर गंभीर परिणाम जातलो काय खण केंद्रांत एका काळार वेंचणुकेक मुखेल समस्या आशिल्ल्यान पर्यावरण आनी न्याय चिंतेचो कितें परिणाम जाला। एके वाटेन म्हणूं येता जनतेच्यो यादी कमी आसता, कारण हें चड पयलींचें न्हय जेन्ना केपें हो खणकामाच्या विरोधात आंदोलनाचें व्हड आकर्शण केंद्र आशिल्लो। रस्त्यावेल्यो खुणो वस्तुस्थिती अजूनय तांची गवाय दिता। रस्ते एका काळार बंपर ते बंपर ट्रक रांकेन 5व्या दोंगरान नटिल्ल्या सैमान आसताले, मात आतां सगळें शांत आनी राजकारणी शांत जाल्यात। ह्या तालुक्याचो राजकीय फुडार येवपी काळांत कळटलो, मात तो मेरेन सगळ्यांक ह्या विशीं उत्सुकता लागतली।